Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज हांच्या धर्ममंडळान एक आदेश काढलो की 2020च्या डिसेंबर मेरेन सगळ्या देवळांतले धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रम बंद करचे आणि जे कितें देवाची पूजा आसा सकाळची दनपारांची आनी रातची ती वैदिकांनीच करची असो तरेचो आदेश काडलो आनी त्या आदेशाक ताणें मुखार म्हळां दशमीची पालखी तो उत्सव जो आसा तो देवालयाच्या भायरच्या प्रदक्षिणे पुरतोच मर्यादीत दवरचो. जेन्ना पळय कोरोनाची हें सुरू जाली त्याच वेळाचेर श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधिराज श्री स्वामी महाराज एक आदेश काडिल्लो की सगळ्या देवळांनी आपले सगळे कार्यक्रम ही कार्तिक म्हयन्याक करचे म्हणून. पूण लॉकडावनाचें हें वाडलां आनी कोरोनाची संख्या सगळे कडेन कर्नाटक गोंयांत आनी हांगा सगळे वाडिल्ले कडेन म्हणजे ताणें हांगाच न्हय कुल देवस्थानाक नवरात्राचो मकरोत्सव खूब मोठ्यान गोंयांत तो खूब मोठो जाता हो मकरोत्सव ताणें रद्द करचो आनी देवाक फक्त आरती दाखोवच्यो त्या दिसा रातची केळी आनी नवरात्रीक जी यज्ञ करतात अनुष्ठान करतात ती अनुष्ठानां करपाची जर आसली तर ते वैदिकां मार्फत ताणें करचें आनी कोणें वचचें न्हय. आतां आसा वटसावित्रीची व्रत आहा, नागपंचमी, गौरी तृतीया किंवा यज्ञोपविधारणा की महालय तर्पण म्हणजे आमच्या गणेश चतुर्थी पितरां खातीर जे दान करतात ते, गोकुळाष्टमी की तुळशी विवाह, सरस्वती पूजन, नवरात्र हे पुजे पुरतेच मर्यादित आसचें. सरस्वती पुजा आनी नवरात्र पुजा फकत मकर श्रृंगारून करची न्हय तर सादीच पुजा करची. सोमार, शुक्रार, पंचम, नम, अमावास्या हे सगळे उत्सव देवालयाच्या प्राकारां सुद्दां करना नये. अन्न संतर्पणाची करतात ती अन्न संतर्पणां सगळीं बंद करची, फक्त पंचकादी तितली लोकांक दिवची. धर्ममंडळाच्या सूचनेनुसार